देश मग पळतो रावण गाडी ना तो मैं उसका पीछा किया, फोटो और वीडियोस निकाला। राज्यात अपघातांची माळ चालूच असा। सोमारा राती कडेन वास्को वाठारांत काळ्या रंगाचे ऑल्टो गाडयेन दुचाकीक फाटल्यान धपको दिवन तांकां 100 मीटर पयस ओडीत व्हेली। दुचाकीचेर आशिल्ली गंभीर जखमी आसात। थळाव्यांनी तांकां चिखले हॉस्पिटलांत व्हेल्यात। हिट अँड रन करपी ऑल्टो गाडयेचो सोद चालू आसा। पळयात पुराय बातमी। गाडी न्हू आल्टो दी फास्ट येताली सारकी फास्ट येताली आणि ते स्कुटीन वयताली ते बायल असली एक चेडो एक धाकटे भुरगें आसलें कळ्ळें आनी तेणी तेंका देश मग पळतो रावण गाडी ना तेणी एक्चुअली रावपाक आसलें पूण तो गेलो कोण तो नंबर नोट केलो तेजो आनी चेड्याक हांगा मार लागला धाकटो भुरगो तो बरी चालवा ती गाडी पण इल्लेल्या सगळी काबार जावपाची ती कळ्ळें एक भुरगो आसलो एक धाकटें चेडूं आसलें धाकटें तेका तें पडलें आणि ती बायलेक हांगा मार लागला तेंका चिखले हॉस्पिटलान व्हेला बरी सालवार पूण तो भरपूर फास्ट आसलो ऑल्टोवालो त्या ऑल्टोवाल्याचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक सांग आनी तो मेन म्हटल्यार रावना मनीसपणान ते रावपाक जाय आसलें न्हू ती पडल्या पळय गाडी सारकी मदीं आहा तेंची स्कूटर डॅश मारलो आनी तेंका ओडीत गेलो तो नशीब तेंचे ती गाडयेपणा येवंक ना नाल्यार सगळी काबार जावपाची बरो फास्ट आसलो तो रही थी मेरे आगे ही थी जस्ट, तो उसने मारा और उसके बाद में भी रुका नहीं। वो गाड़ी घिसड़ते हुए जा रही थी, ऑलमोस्ट 100 मीटर घिसड़ी होगी वो गाड़ी। उसके बाद में फिर वो आगे निकल के भाग गया फुल स्पीड। तो यहाँ पे तो लोग इकट्ठे हो गए, तो मैं उसका पीछा किया, फोटो और वीडियोस निकाला। कौन सा कार था? और ऑल्टो था। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।